हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही हांगा बरी आसा मस्त अशी. सो आयज आहा फ्रायडे आणि आयज आणि प्रियांशाची हा लास्ट एग्जाम आयज सोंपलेली आसा. प्रियांश ऑलरेडी पावलो हा घरान, टीव्ही पळयता. ओके, आज लास्ट आसलो तेजो पेपर, EVS पेपर जाला म्हणटा बरो. पळोवया कशें जाता ते. ओके, रिजल्टार कळटले. आणि सार्थकाची ऑलरेडी वेकेशन स्टार्ट जाली. 8 days जाले तेजी हॉलिडे जावन स्टार्ट. ओके, तेजी बेगीन जाली. तेजी 20th सोंपलेली सार्थकाची, नर्सरी न्हू आणि 21 असून प्रियांशाची स्टार्ट जाली, तेजी सोंपली. सो आयज हा फ्रायडे आणि आतां जाले. आतां आज टीव्ही पळोवपाक बसला मातसो. आणि आयज हांव करतले खुबे हाडलेले प्रसादान, मोठे बरे मोठे हा खुबे. ओके, तेजी आज हांव सुका करतले. सुके केन्नाय रेसिपी शेअर करूं ना. ओके, म्हटल्यार शेअर करूया. आणि करतले हांव तोळी म्हणून फिश आसा तेजी करी करतले. ते तुमकां एक इन शॉर्ट दाखयता कशी करपाची ती. बरी जाता तेजी करी, कांदो बिनो लावन करपाची, बेस्ट आसता. सगळी तयारी केलेली आसा. आणि खुबे मात हांवें क्लीन करूं ना, तुमकां पयलीं दाखोवया म्हटलें सायज तेजी कशी आहा ती. ओके, सो सगळी घरातली कामां जाल्ली आहा, झाडून पुसून. फक्त हांव एक ते क्लीन करतले, जेवण करतले आणि मागीर हांव शावर घेतले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी शावर घेतलेलो आसा. सो आतां आमी या किचनान आणि भायर क्लायमेट सारको क्लाउडी जाल्लेलो आसा. ओके, पळोवपाक शकता तुम्ही भायर कशें जाला क्लाउडी एकदम. सो अशें आज क्लायमेट गोवान. ओके, खूब कडेन पावस पडला काल पयर बी. पळोवया आयज हांगा पडल्यार पडलो. सो आमी आतां या किचनान. सो आयज हांव करतले तिसऱ्याचे सुके. पळोवपाक शकता तुमी. हे पळय प्रसादान हाडलेले काल मोठे, इतके मोठे आहा ते बरे आसा. सो ताका आतां हांव क्लीन करून घेता आनी मागीर तुमकां खुबे आहा पळय तेजे सुके दाखयता. ओके, सो फ्रेंड्स हांव आतां खुबे वॉश करून क्लीन करपाक लागला. ऑलरेडी क्लीन जाल्ले आहा अर्दे पळय. सो आतां हे क्लीन करून घेता आनी मातशें थोड्या वेळान तुमकां दाखयता खुबे सुके. ओके, सो फ्रेंड्स हांगा तुमी पळोवपाक शकता कडी हांवें खतखतपाक दवरलेली आसा. ही आसा तोळी फिश. तुमी पयला आसतले तेजी कडी करतले. ओके, करेक बरो खतखतो आयिल्लो आसा. आतां तातूंत फिश घालता, दाखयता तुमकां फिश खंयचे ते. हे हा तोळी फिश. हेका हांवें मीठ आनी बारीक चिरून कांदो आनी खोबरेल तेल घातला, कोकोनट ऑयल इल्लें लावन दवरला. जालें ताका 15 minutes लावन. आतां हांव करेक हें नुस्तें घालता. ओके, नुस्तें घालता. बरें मोठे हा तोळी. सो ते घालून घेता आनी परत ताका एक 5 मिनटां बरें बॉयल हाडून घेवया. ओके, सो फ्रेंड्स कडेक नुस्तें घालून जाल्लें आसा. हे पळय बरें ताका एकदम मिक्स करून घेवया. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेवया. ताका बरो एक 5 मिनटां आमकां बरो बॉयल हाडून घेवपाक जाय. हेजी करी न्हू बेस्ट जाता. तोळी म्हणून फिश ते. ओके, मार्केटार आसता ते अवेलेबल. ओके, सो ते बरें लागता, कडी बरी जाता तेजी. आनी ताका कांदो खोबरेल तेल लायन बेस्ट लागता. सो आतां ताका बरें ताका आमी खतखतो करून हाडून घेवया. ओके, आनी मागीर आमी करया खुब्याचे सुके. खुबे हांवें हांगा क्लीन करून घेतलेली आसा. दाखयता तुमकां कितें कितें तयारी करून घेतला ती. सो हांगा हांवें सगळें कट करून घेतलेलें आहा. 2 मिडियम सायज कांदे बारीक चॉप करून घेतला. 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला. एक बाउल भरून सोय घेतलेली आसा. आनी लास्ट हांव घातलेले कोथिंबिरीचो पालो. हेजे आतां आमकां सुका करपा जाय. आनी हांगा हांवें खुबे हे क्लीन करून दवरलेले आसा. हे पळय, सो बरें मोठे आसा आनी मांस बी तेजे न्हू बरें मोठे आसा. सो आतां आमी करया खुब्याचे सुके. कडी जाले की ते करूया. ओके, कडेक बाबा खतखतो येवपाक लागला, दाखयता तुमकां. सो कडेक बरो खतखतो आयिल्लो आसा. ओके, सो आतां हांव गॅस बंद करता आनी आतां आमी करया नेक्स्ट खुब्याचे सुके. ओके, सो आमगेर काल कोण आयिल्ले आसा सयरे, म्हाजे नंडेची चेडूं, व्हडले नंडेची चेडूं. तुजें नांव श्रीशा. तुमकां दाखयता, इंट्रोड्यूस करता ताका. ओके, करेक म्हाजे बॉयल येता. ओके, सो घर पुसून बी जाल्लें आसा. ओके, घर पुसून झाडू मारून जाल्लें आहा. प्रसाद नायट करून न्हिदलेलो आसा. ओके, आनी भायर हांगा कटकटी वत आयला, घेवपा जायना वत, पळोवपाक शकता हे पळय. ओके, सो तुमकां आतां हांव प्रियांश आनी श्रीशा दाखयता. हो बॉयल आयिल्लो आसा. सो आतां हांव गॅस बंद करून घेता. ओके, ओके, आनी आतां आमी करया खुबे सुके. ओके, सो फ्रेंड्स ऑलरेडी हांवें कढाई दवरलेली आसा. तातूंत घालता तेल घालून घेता. ओके,
आता खरे आम्ही खुबयाचे सुके. सो तेल घातले, तेल बरे तापले की मागीर तातूंत घालूया आमी कांदो. ओके, तेल जशें बरे तापले की आमी घालया कांदो जो आमी उबो बारीक चॉप करून घेतला तो. ओके, बरो तेका फ्राय करून घेऊया. त्याच्या वांगडाच हांव घालता टोमॅटो जे आमी कट करून घेतला तो. बरें तेका मिक्स करा. आता तातूंत हांव उडयता इल्लेशें मीठ. टोमॅटो सॉफ्ट जावपा लागून इल्लेशें मीठ घालता. ओके, बरें टोमॅटो आनी ऑनियन खूब जाले की मागीर आमी घालुया मसाले खुबे. तेका धापून दवरतले. तेका आतां मातशें धापून दवरता. सो ओपन करून पळोवया. ताका मदीं मदीं मिक्स करत वचपाक जाय. आता तातूंत घालता इल्लोसो जिंजर गार्लिक पेस्ट. चड न्हू, इल्लोसो. ओके, बरें तेका मिक्स करून घेवया. हांगा तुमी पळोवपाक शकता टोमॅटो आनी ऑनियन मातशें खूब जाल्लो आसा. सो आतां हांव तातूंत घालता खुबे. खुबे जो हांवें क्लीन करून दवरला ते घालून घेता. ओके, बरें तेका मिक्स करून घेवया. बरें मोठ्या खुब्यान मासूय भितर न्हू बरें आसा. ओके, ताका बरें मिक्स करून घेतला. आतां तातूंत इल्लेशें उदक ऍड करता. इल्लेशें उदक ऍड करता, चड न्हू. ओके, कित्याक बरें कूक जावपा जाय ताका लागून बरें एकदां मिक्स करूया परत एकदां. ओके, ताका धापून बरें आमी कूक करून घेवपा जाय. ओके, सो फ्रेंड्स मातशें ओपन करून पळोवया ताका. ताका बरें बॉयल आयिल्लें आसा, पळोवपाक शकता तुमी. ओके, बरें बॉयल. आतां तातूंत सगळे मसाले ऍड करता. ओके, पयलीं हांव तातूंत घालता हळदी पिठो. ओके, हळदी पिठो. मागीर तातूंत हांव घालता कोथिंबीरचो पिठो. ओके, सो मागीर हांव तातूंत घालता इल्लोसो गरम मसालो. तुमच्या कडेन खंयचो एवेलेबल आहा तो घाला. ओके, आनी इल्लोसो घालता. ओके, मागीर तातूंत हांव घालता चिली पावडर. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेवया. ओके, बरें ताका मिक्स करूया. ओके, परत ताका धापून आमी मसाले मातशे हे जावनी कूक जावनी परत धापून ताका 1-2 मिनटां कूक करून घेवया. आनी मागीर तातूंत आमी घालया सोय. ओके, सो फ्रेंड्स बरें कूक जाल्लें आसा. आतां तातूंत घालता हांव सोय. सोय घालून घेता. ओके, बरें एकदां ताका मिक्स करून घेवया. मीठ मातशें सांबाळून घालपाचें कित्याक आमी ऑलरेडी उदळ टोमॅटो कूक करतना मीठ घातलेलें आसा. ताका लागून मातशें टेस्ट करून पळया बेश्टे. ओके, ते रोखडे खारड जाता. बरें ताका मिक्स करून घेवया. इल्लेशें मीठ घालता.
चड घालना इल्लेशें घालता कित्याक ऑलरेडी हांवें मीठ घातलेलें आसा न्हू ताका लागून पुरो आतां ओपनूच दवरुया कित्याक ओपन दवरून आमकां तें ड्राय जावपा जाय न्हू ताका लागून ओके. सो फ्रेंड्स आमचे खुब्याचे सुकें रेडी जाल्ले आसा पळोवपाक शकता तुमी. सो आतां हांव तातूंत फायनल घालता चॉप्ड कोरिएंडर जो आमी चॉप करून घेता तो घालून घेता ओके. सो आमचे खुबे सुके रेडी मुद्दम करून पळोवया ओके. उद्या ताका मिक्स करता. सो आता गॅस बंद करता आणि मागीर तुमकां टेस्ट करून सांगता. सो खुबे सुके आमचे रेडी ओके. सो प्रियांश आयिल्लो असो खुबे सुके रेडी जाला ग पळोवपाक. जालें रे तेजे ऑल टायम फेवरेट. ओपन कर मरे ओपन कर. हांव ओपन करूं पळय पळय पळोवपाक शकता तुमी कितें टॅम्पटींग जाला. तोंडाक उदक सुटला प्रियांशाच्या. खातलो मरे पळय फेवरेट तुजें न्हू. सो तुमकां करी दाखयता करी बरी. सो हांगा आयिल्ले आसा श्रीशा. तुमी फाटल्या विडियोन ताका पळयलां आसतलें कोण म्हाजे विडियोज पळयताले ते रेग्युलर. सो ते श्रीशा ते आयला तेजी एग्जाम्स काबार जाल्ली आहा. सो ते आयिल्ले आसा रावपा एक 8-10 दीस. आनी हो सार्थक प्रियांश हाय कर हाय. सो ओके तेमी स्टडी करताली प्रियांशाचे ते घेताले तेजी एग्जाम चालूच आहा. सो फ्रेंड्स हांवें प्लेट रेडी केल्ली आसा. व्हायट रायस आहा मागीर तोळ्याची करी आनी हे हांवें केले खुब्याचे सुके. सो श्रीशू तुमकां टेस्ट करून सांगतले ताका वाडलेले आसा. सो पयलीं ते करी टेस्ट करून सांगतले तुमकां कशी जाला ती. मी खुबे ओके बरी जाला खुबे खा. सो ते तुमकां टेस्ट करून सांगतले कशी जाला ती. प्रियांशाची आनी सार्थकाची प्लेट भितर हाडून अजून हाडटा तांकां. सो श्रीशूक पयलीं रिव्यू दी म्हटला सुपर. सो तुमी मुद्दम करून पळया हे बरें जाता खुबे. फर्स्ट टायम ही रेसिपी शेअर केल्ली आसा. सो तुमी मुद्दम करा ओके. सो आमी आतां जेवून घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. सो सार्थक श्रीशा आनी प्रियांश जेवपा लागला. प्रियांश कशें जाला तेजे ऑल टायम फेवरेट ते ओके. आनी सार्थकाक हे पळय फीश फ्राय हाडला हे पळय. प्रियांश फीश फ्राय खायना श्रीशूक दिला. सो आतां आमी जेवून घेता आनी मातशे वेळान तुमकां मेळटा. सो हे पळय एन्जॉय करता सार्थक प्रियांश आनी श्रीशा. कशें जाला रे सांग. सो तांकां भरपूर आवडलेलो आसा आनी ही आहा म्हाजी प्लेट इलुशी प्लेट. सो आमी आतां एन्जॉय करता आनी मागीर आमी सकयल वयतली बॅडमिंटन खेळपाक. तुमकां इल्लोसो व्हिडिओ शूट करून दाखयता ओके. सो प्रियांश एंड श्रीशा बॅडमिंटन खेळटात पळोवपाक शकता तुमी. प्रियांशाचे सेटलकॉक खंयच्या खंय धांवता वारें येयला दिसता म्हाका. सो हे बारीकसो क्लिप प्रियांशाचे आनी श्रीशाची बॅडमिंटन. सो हे पळोवपाक शकता तुमी कशें क्लायमेट जाला ते गोंयान ओके. एकदम अशें दमट जाला. पावस शुवर पडटलो आनी एक 10 मिनटान. सो हे कशें जाला तर. सो आज पावस आहा. काल भरपूर गरमी जाताली अशी एक 4 दीस भरपूर गरमी चालू आहा. सो पावस आयज जाल्लो आहा सो हो पडटलो. सो तुमी पळयल्लो आसा क्लायमेट कसो जाला तो आनी हे गडगडटा बारीक ओके. सो आतां म्हजो व्हिडिओ हांगाच एंड करता आनी काय अशें दाखोवपाचें अशें कांय ना. सो आतां प्रियांशाची परत स्टडी घेवपा जाय. इंग्लीश तेजी जाल्ली आहा पोर्शन प्रोज पार्ट जाल्लो प्रोज लेसन पोयम ते जाला. आतां उरला ग्रॅमर सेक्शन एसी आहा तांकां प्रेपोजिशन्स आहा डिक्टेशन वर्ड्स आहा ते करपाचे उरला. सो ते करता तेजे मागीर जालें ओके. सो म्हाजो व्हिडिओ अशेंच पळयत रावा. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेरेन बाय 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 प्रियांश.